एकल्याकूच 7 दिसांचो रिमांड मारून दवरला. आमी मागतात सगळ्यांक भितर घेवंक जाय. रेप केसीन अरेस्ट जालो. एकलो अरेस्ट जाला बासू बिरादर. बाकीचे कित्याक जावना? कितें ते चेडवान स्टेटमेंट दिला 5-6 जाण घेवन गेल्ले म्हणून हॉटेलान. तुमकां पुलिसाचेर विश्वास कित्याक ना बरोबर? अरे बाबा 2 केसी केले. एके बायलेन पुजान केस केली. रस्त्यार ताका गाडी घातली तेणें बासून. आनी तेचेर कांयच एक्शन घेवंक ना. चेडवाक कितें किडनॅप केल्लें? हय उखलून गेले म्हणटा. आतां तेजे कोण सांगता? पुलिशेन तेणें सगळें स्टेटमेंट दिला. कितें जालां कितें घडलां तितलें. तुमकां कित्याक कित्याक ते चेडवाचें नांव इतलें लांब नाका घेवपाक. पूण आमी कितें म्हणटा? मायनर गलते. मायनर रेप. हय रेज मागूस. तुमकां कितें दिसता पुलीस कित्याक तेंचे एक्शन घेयनासतली अशी? अरे कितें तरी दबाव आसतलो खंयच्या तरी हेचो पॉलिटिशियनाचो. नाजाल्यार कित्याक जायना? तें जायना म्हणून आमी हें लेटर केलां. लेटर कोणाक कोणाक केलें? लेटर आमी गव्हर्नर गोवा, चीफ मिनिस्टर गोवा, चीफ सेक्रेटरी गोवा, डीजीपी आनी एसपी हांकां आमी लेटर केलां की हे पणजेच्या आमच्या बोरवडच्या पुलिसां कडेन कांयच जावपाचें ना. तेन्ना सीबीआय एक्शन जावंक जाय. सीबीआय घेवंक जाय ही केस. कारण हितून कोण कोण आहा पळय ते कळोंक जाय आनी तांकां सगळ्यांक भितर उडोवंक जाय. आनी ते हॉटेलाचेर आनी त्या मालकाचे हॉटेलाचेर कारवाय जावंक जाय. कित्याक 15 वर्साच्या भुरग्याक 5-6 जाण हॉटेलांत वयता आनी तूं तांकां